आज स्वतंत्र साम्राज्याचे स्वप्न साकारणारे श्री छत्रपती शिवाजी महाराज जयंती ह्या जयंतीचे हांव सगळ्यांक गोंयकारांक हांव उनुनीत परबी दिता, हार्दिक शुभेच्छा दिता। आमी जाणा की आयज आमी हांगासर म्हणल्यार जे गोंयान जे 3 दिवशी योग शिबीर हांगासर आयोजीत केल्ले आसा आनी ह्या योग शिबिरा खातीर आमी हांगासर आयज आयिल्ले आसा। आयज दुसरो दीस आसा। हांव पुराय गोंयकारां खातीर गोंयकारां कडेन विनंती करपाक सोदता, कारण हो योग शिबीर आसा हो सगळे गोंयकारां खातीर केल्लो आसा आनी योग हो अत्यंत आवश्यक आसा। जिवन जगत आसतना आमकां योग जो आसा हो आमकां एकदम जरुरी आसा आनी सगळ्यांनी ह्या योगाचो सगळ्यांनी हांगा येवन सगळ्यांनी अटेंड करचे। आयज आमी पळयता की हो योग जो आसा तो मुद्दम आमकां सांगपा खातीर कशा पद्दतीन आमी योग करचो हे सांगपा खातीर आमकां हांगासर आयिल्ले आसा योग गुरू श्री रामदेव बाबाजी, तशेंच आमचे श्री धर्मभूषण पद्मनाभाचार्य आमचे धर्मभूषण रमेशानंदाचार्य स्वामी महाराज आनी हांव मेन थिंग म्हणल्यार आमचे गोंय सरकाराचे म्हणल्यार डॉक्टर CM प्रमोद सावंत सर हेंचे हांव अभिनंदन करपाक सोदता, कारण तेंच्यांनी बारकायेन हांगासर विचार केल्लो आसा हे गोंयकारांचो इतलो बारकायेन विचार केल्लो आसा। आनी आयज आमी सगळीं जाणां जाणा की गोंय जे आसा ते आमी जाणा की ट्युरिजमा खातीर ते वळखले वयताले आनी आयज म्हणल्यार हेज्या नंतर इन फ्युचर ते योगा खातीर वळखले वयतले। पूण हे करतले जाल्यार आमी सगळीं घरा कडेन रावन उपकारचे ना, तर हेका लागून आमकां सगळ्यांनी सकाळीं 5 वरांचेर उठून हांगासर येवन आयज दुसरो दीस आसा आनी फाल्यांचो एक लास्ट दीस आसा। सो अशें ह्या योग शिबिराक तुमी सगळ्यांनी येवचे। हांव महिलांक मुद्दम सांगपाक सोदता की महिलांनी पसून हांगासर मुद्दम येवचे, कारण महिला जी आसा ती आमची सक्षम आसपाक जाय आनी हो योग केल्या नंतरच आमी सक्षम जावंक शकता। सो अशा पद्दतीन हांव सगळ्यांक विनंती करूंक सोदता की महिलांनी पसून आपले योग करपा खातीर हांगासर सकाळीं उठून येवचे। थँक्यू, देव बरें करूं। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.